Mga labanan bunino, tumga सर्वांक या संधीच्या मागण्याक आम्ही योग कर मागता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे बापा आम्ही आमकां या संधीचे वेळार आम्ही
तुझ्या हातान आमकां आमी समर्पण दिता सुमया. आमी जे कितें आमचे आसात ते सर्व बेजाराई, सर्व दुखी, सर्व कटिदुखेची सन्निवेशां, सर्व आमच्या कुटुंबाचे तोंदरे, सर्व आमचे आमकांच तुका आमी समर्पण दिता ह्या संजेच्या वेळार. सोम्या आमी मागता तुजी सकत तूं आमकां दी. सोम्या तुजी पवित्र सकत पवित्र आत्म्याची सकत ह्या वेळार आमचे देवून सोम्या तुजे पवित्र रगत आमचे तूं शेणाय. आमी तुजी स्तुती करूंक येताना आमकां हरी एकल्याक तूं बळान भर, जे आत्म्यान भर, तुजे कृपेन भर म्हणून मागता सोम्या. आमकां हरी एकल्याक तुजी स्तुती करूंक फावो ते परी तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती गावंक आमकां तूं अभिषेकीत कर सोम्या. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू हगलाप जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू अर्गां जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव विफळ तुजे कुशी जेजू. बगेन मरे देवाच्या मेया मोप्या खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या लारा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी हर एकली ह्या वेळार ह्या वेळार हो अवकाश आमकां देवान दिला स्तुती करूंक, देवाक अर्गां दिवंक. देवान केल्ल्या उपकारा खातीर आमी अर्गां दिवया आनी एकाच ताळ्यार ती स्तुती करया. ताची गितां गावन आमी वांकणी करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आणया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आणया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आणया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आल्या. सियोनाच्या निवासन बोप मारा, सियोनाच्या निवासन बोप मारा, सियोनाच्या निवासन बोप मारा, सियोनाच्या निवासन बोप मारा. इथे देव आमचे मोदे जिवंत सा, इथे देव आमचे मोदे जिवंत सा. हल्लेलुया हल्लेलुया. सर्वेश्वराक स्तुती करा. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. सर्वेश्वराक स्तुती करा. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. सर्वेश्वराक स्तुती करा. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. सर्वेश्वराक स्तुती करा. हल्लेलुया. मस्तपडी आमी दुकानात आसतना बेजाऱ्यांत आसतना मस्तपडी आमकां पुरा सान भोगतना आनीक सन्निवेशां निमती आमचो बाबाट दंदळतना मस्तपडी मस्त लोक मस्त संगती कडेन येता. थोडी जाणां तांकांच समाधान करूंक भायर येतात जावंक पुरो, या तांकांच समाधान करूंक ती थोडो वेळ कितेंय आमाल पिवणेक बली जातात जावंक पुरो, या खंयच्याय वस्तूंक कशें बदी जातात जावंक पुरो. पूण आज सोम्याची सकत पळयता सकत आमचे देवून येताना सर्व आमकां आसले सर्व बेजाराय, आमचे ते आसले सर्व दूख, आमचे ते आसले सर्व पुरासान, आमचे ते आसले सर्व बेंबिरान सोमी तेजो कांड उडयता. देवाचें उदार म्हणटा कीर्तन 62. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. वय देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडेन म्हाका तारण मेळटा. तो तारण दिवचे देवा थंय आमी स्तुतेक आनी अर्गा स्तुतेक कांय उणें जायनासतना अर्गा स्तुती करन व्हडा थाळ्यान व्हडा सक्तेन आमी अर्गा स्तुती करन आमकांच आमी समर्पण दिवया. हालेलुया हालेलुया. ओ शबाला बालुलिया संदरा बाला बाला बाला. हालेलुया हालेलुया.
सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया Thank you, Jesus. हालेलुया 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 तो सुजावना सा मुझे खडाप तो सुजावना सा मुझे थारण तो सुजावना सा मुझे खटे कोटे आणि किती अनवर आयल्यारी किती कष्ट आयल्यारी खंयचे किती दूख आयल्यारी खंयचे सन्निवेश बियाची दिवशी आयल्यारी आमकां रक्षण दिवचे खडाप जावन आसा सुमी जेजू ताचें नांव जावन आसा आमकां रक्षण दिवचे खडाप भुरा मला मला शाखा मला अंदर हालेलुया 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 सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया सर्व स्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सर्व स्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सियोनाच्या निवासन बोब मारा सियोनाच्या निवासन बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया कष्ट तेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्ट तेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता पारादीक वजन आमचे तो वावयता पारादीक वजन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्व स्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 बरी कष्ट आसतना आमी देवाक उलो मारून विसरता बगार आमच्या शेजाऱ्यांक जावं दी आमच्या फ्रेंड्सांक जावं दी आमच्या कुटुंबादारांक जावं दी आमकां जो कोण लागीं आसा आमच्या इश्टांक आमी उलो मारता तांकां आमी फोन करता आमकां दूख आसतना आमकां बे आसतना आमी काडचे फोन आनी करची मेसेज पूण आमी केन्ना देवा कडेन येता देवा कडेन लागीं सरता ताचे कडेन आमी तांचे आमी समर्पण ताचे आमचे कश्ट जेन्ना आमी ताचे कडेन सांगता तेन्ना आमकां सुमी देव जाप दिवंक तयार आसा हालेलुया हालेलुया आमकां कश्टांतले सुटून काडूंक आमकां आमचे वजान तो हाळू करूंक शकता पूण हेरांक आमी आमचे कश्ट सांगतना ती आमचे ती बिरमत पावूंक पुरो ती कांय इल्ली कुमक आमकां करूंक पुरो पूण मस्तपटी ते आमचे कश्ट समाधान जायनात ते कश्ट परिहार जायनात बगार आमचे ते आसले ते बरादीक दूख बरादीक ते वजन आमचे ते वचना पूण आमी जेन्ना देवाक समर्पण दिता तें वजन तें पयलें सुमी देव काडटा आमकां सुटका दिता भितरल्यान तो आमकां सुटका दिता जेन्ना ती सुटका आमकां भितरल्यान मेळटा आत्म्यांतल्यान मेळटा ती सुटका सर्व भायल्या संगतींक ती पासारून येता हालेलुया हालेलुया आमी पळोवचे केदाळे भायले संगती आमी पळोवचे आमचे काम आमचे भलायकी आमचे शेजारा आनी हर एक आमचे भायले संगती मात आमी पळयता पूण भायल्या संगतींक आजचे कष्ट त्यो बंदडी भितर थांवन त्यो जावन आसात भितरल्यान आमकां सुमी सुटका दितना सकयल भायल्यान आमकां सुटका ती संपूर्ण जाता हालेलुया हालेलुया ह्या वेळार खंयचेय तूं कश्टान ह्या बंदडी तूं सांपडलें जाल्यार ह्या वेळार तुका सुम्याक समर्पण दी भितरल्यान म्हाका सुटका दी सुम्या म्हज्या आत्म्याक सुटका दी म्हाका संपूर्ण सुटका दिवन आमी मागया हालेलुया 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 सुटका दिवनचो आमचे वजन मावनचो आमच्या कश्टांतून परिहार दिवचो सुमी जावन आसा ताचें नांव जावन आसा ताच्या नांवान आमकां
मेळटा जैत ताच्या नांवान आमकां मेळटा सुटका ताच्या नांवान आमकां मेळटा भलायकी ताका मूल मरिया हालेलुया हालेलुया येशू ने जेजू ये तुझ्या काळजांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या भलायकी भितर ये म्हज्या सन्निवेशांत ये म्हाका भलायकी दिसून ये म्हाका बरेपण करसून ये हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस सुकनतल्या झरींतले नितळुदार पियोंक आमकां तो लाभयता 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 भुकेल्या परचेची भूक थांबयता भुकेल्या परचेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 हर गांधी स्तुती करत राहा काळजां त्या पुण्याचें नांव उलो मारा ह्या वेळार काळजां थांब मारा जेजूच्या नांवान तुका सुटका जेजूच्या नांवान तुका संपूर्ण भलायकी ह्या वेळार जेजूच्या नांवान संपूर्ण सुटका संपूर्ण समाधान संपूर्ण येशूविನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 आराधन करता सोम्या अर्गा तुका मोजा धनिया हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 पूरा बाबा 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 शतरा बथरा बथरा अर्गान जेजू पासाची देने तुम गात झाले यावलार फाळ उबांतून स्तुती करूया हालेलुया अर्गान जेजू हालेलुया तुमका सुटका दितलो सुमी तुका सुटका दितलो सुमी त्या वेळार तुझे ते येवंक अपेक्षिता तुझ्या घरा येवंक अपेक्षिता तुझ्या कुटुंबात येवंक अपेक्षिता सन्निवेशांनी येवंक अपेक्षिता ताका वेलकम कर ताका येवकार माग हालेलुया कम जीसस कम होली स्पिरिट कम ये पवित्रता ये येशू ये मुझे जिये दे मुझे कुटुंबात ये मुझे सन्निवेशांत ये मुझे बिझनेसांत ये मुझे कामात ये पूरा बाबा बाबा थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस आराधन करता सोम्या आराधन तुका आराधन करता धनिया येशूया तुका आमी आराधन करता स्तुती करता हालेलुया 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 स्तुती करतना बंदरी मोडून पडतात पावलांनी स्थिरा स्तुती करतना बंदची साखळे मोडून पडल्यो ती भूकंप जाली ह्या वेळार जे तुझे बंदर जातात ती भूकंप जावन खरी एक जे बंदडे मोड करूंक जाय जेजूच्या बळात एक नांवान तूं करूंक शकताय ती सगळ्यात देवान तुज्या हातीन दिल्या ह्या वेळार स्तुती कर आराधन कर अर्गान दी हालेलुया 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 अर्गान जेजू हालेलुया हेरांक आमी भिवूंक नाका कोण कितें म्हणटा म्हूण भिवूंक नाका मध्यस्थळांत आसतना हेर तांचे पळोवन नासले ती स्तुती करतना हेर तांकां ऑब्जर्व करनासले पूण जेन्ना तांकां सुटका मेळ्ळी ती सुटका हर एकल्या की ती सुटका जावंक पावली त्या वेळार तूं स्तुती करतना तुज्या कुटुंबाक सुटका मेळटा हेरांक तुका पळोवन आसतल्यांक तुका ऑब्जर्व करनासतल्यांक तांकां थंय सुटका मेळटा कित्याक देवाचें हजारपण ह्या वेळार देवान एक आसा ते हजारपण सुटका दिवचें हजारपण जावन आसा हालेलुया 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 पुरा बाबा थँक यू जीसस Oh hallelujah hallelujah सर्वेस्पराक स्तुती करा hallelujah 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा hallelujah hallelujah hallelujah
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಕರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಕರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಯೇಸುವೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಅದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಅದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸೌಖ್ಯ, ತಂದ ಅದೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಯೇಸು ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಆಗಮಿಸುವರು. ನೀನು ಕೂಗುವಾಗ, ನೀನು ಕರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಆಗಮಿಸುವರು. ಯೇಸುವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಕರೆಯೋಣ, ಯೇಸುವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಕರೆಯೋಣ. ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವೆ, ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವೆ, ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವೆ ಕರೆಯೋಣ. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವ ಯೇಸು, ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ಯೇಸು, ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಯೇಸು. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಶಲಭ ತುರುಬ ಚಂದರ ಇನ್ ದ ಮೈಟಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಇದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ, ಯೇಸುವಿನ ಪೈಶಾಚಿಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಂದೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಂದೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಭಯವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಭಯವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಶಕ್ತರಾದವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಶಕ್ತರಾದವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಆರಾಧನಾ ಆರಾಧನಾ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನಾ
आराधना आराधना येशू राजने आराधना 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 महिमेगु पात्र नीने येशू राजने आराधने महिमेगु पात्र नीने येशू राजने आराधने 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 अग्नि अभिषेक नामದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ by the name of Jesus Christ we are not with fire पूरा वाला वाला हर एक लक्ष्मी जी पवित्र अभिषेक कर पवित्र में अभिषेक जान दिया वाला हर एक लक्ष्मी हर एक को आप पुण्य हर एक को आप पुण्य खुद मग आप हर एक खुद का जो पवित्र संतान ये पवित्र रक्त जो बड़ा हर एक खुद का मन सुनिया हालेलुया हालेलुया आराधने 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 येशू राजने 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 आराधने हालेलुया 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 हला 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 गिरी 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 शाला बला 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 हालेलुया 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 thank you Jesus thank you Father glory Jesus glory Lord hallelujah hallelujah thank you Lord thank you Jesus thank you Father God Jesus hallelujah 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 ब्रीदिंग इश्यू असले लायक तुमी जे सुटका दिते आसा ह्या वेळार ब्रिदिंगाचे प्रॉब्लेम आसा तुका ह्या वेळार सुटका मेळटी आसा या विजींग प्रॉब्लेम आसा त्या वेळार सुटका मेळटी आसा अनेक लायक मस्त मायग्रेनाची दूख तकलीफ आसा त्या वेळार संपूर्ण सुटका दिते आसा सोमीजेचो अनेक लायक न्हीद पडना समागट न्हीद पडना ह्या वेळार तुका सोमीजेचो आपूण तुका सुटका दिते आसा हालेलुया 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 रे बा शाला बा थोरे रे बा शंदरा माला बा थरा बा संदरा हालेलुया 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 पण एकले बसून असले बागोंक जायना तू बसताय पण तुका बागोंक जायना पूण बागोंक ह्या वेळार पेट दूख या खालें ते आसले ह्या वेळार संपूर्ण सोमीजेचो गुण करते आसा ह्या वेळार फातीर आमी मागीर इन द मायटी नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी अ कंप्लीट हीलिंग इन जीसस नेम द मायटी नेम ऑफ जीसस लेट देम बी सेट फ्री इन जीसस नेम द नेम ऑफ जीसस संपूर्ण सुटका मेळून मी मागता हालेलुया जेजूच्या बळा देख नामान जे पवित्र रक्तान जे पवित्र कुर्सान जेजूच्या बळा देख नामान संपूर्ण सुटका पेंगडाच्या नर्व्सांचे संपूर्ण सुटका मेळून मागता हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू फादर हालेलुया और भावान भयणीनो मस्त पटी आमकां कश्ट आसतना दूख आसतना मस्त चॅलेंजीस आसतना आमी कितें करता मस्त कडेन हेरां कडेन धांवता आनी आमचे दूख आमकां बरोबटी आमचेच भितर दवरता पूण आमी खाल्याच्या रेखाचेर पात येवंक जायजे देवाचेर भरवसो आमी धरूंक जायजे देवाचेर भरवसो दवरतना ताणें दिल्ले प्रॉमिसीस म्हूण आसात ताणें दिल्ले हर एकल्याक बासावणी दिल्ली आसा आनी ह्या बायबलान मस्त सगळ्या बायबलान मस्त बासावणी आसात सामुएलान मागतना सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 7वो अध्याय 28 वळ अशें म्हणटा सामुएल मागून अशें म्हणटा सरेस्परा म्हणजे देना धन्या तूं देव आनी तुजी उतरां खरी आमकां सर्वांक वचता देव आनी ताची उतरां खरी जावन आसात इट इज ट्रूथ तुवें तुज्या सेवकाक उदार बासावणी दिली आहे प्रेज द लॉर्ड ते सर्व पयल्यांच्या काळांतल्यान पुर्वज काल करता देवान दिल्ल्या बासावणेचेर पात येवन ते बासावणी क्लेम करून मागून आसले हालेलुया ती बासावणी काणी म्हणजे बासावणेचेर ते मागणे करनासले हालेलुया व्हडले बोन भयणीनो आमकां कश्ट आसतना आमकां मस्तपटी बेजाराय भोगतना मस्तपटी सलवणी भोगतना आमी खंय आसा जर तर आमी देवान दिल्ले बासावणेचेर पात येवन ती बासावण्यो खाण घेवन ते बासावण्या मुखांतर आमी मागणें करूं जाल्यार
जाप दिवनचो देव जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. हालेलुया. म्हाका भावनेन भयणो, विविध तरांचे संगतेक आमी येवचे सोडया आनी ह्या वेळार सोम्याच्या बासावण्यांचेर आमचो बावार्थ दवरूंक आमी शिकया. हालेलुया. एक घडी बोर आमी दोळे धांपया आनी आमकांच आमी व्हरून पळया. मस्त पटी आमकां मस्त उणेपण भोगतना, मस्त पटी बेजाराय जाताना, मस्त पटी सलवण येताना आमी कितें केलां, मस्त संगती कडेन धांवल्या आनी मस्त पटी आमीच प्लॅन करून तें करून हें करून कालें करून समा करून प्रयत्न करता. पूण आमी एक घडीभर देवाचेर पातळी दवरून ताच्या बसवण्यांचेर आमी लब दवरून आमी मागलें आसा गी. जर तर ना तर ह्या वेळार आमी बोक्सांनी मागया सोम्या कडेन आनी आमी सोम्या कडेन सांगया, सोम्या ह्या फुडां हांव तुज्या बसवण्याचेर पातयो, तुज्या बसवण्याचेर म्हजो भरवंसो हांव दवरतलो. कित्याक तुजी बसवणी जावन आसा सत, ती उतरां जावन आसात सत आनी परमनंट. They last forever. Your promises last forever. ते जावन आसा खडप. सोम्या जेजू हांवें म्हजें घर खडपाचेर बांदूंक ना, म्हज्याच कश्टाचेर म्हज्याच जानवाचेर हांवें बांदला सोम्या. त्या खातीर हांव तुजे कडेन बक्षांनी मागता सोम्या. ह्या वेळार म्हाका तूं सकत दी, जानवाय दी, कृपा दी. म्हजें मन तूं उगड, म्हजें काळीज तूं उगड सोम्या जेजू. म्हजी जानवाय दी, तुजी कृपा दी सोम्या. शाबा बाबा बाबा बा समर्पण दी. ह्या वेळार सर्व तुजी संगती समर्पण दी सोम्या कडेन. सोम्या कडेन माग सोम्या, म्हाका सकत दी सोम्या तुज्या उतराचेर आनी तुवें दिल्या बसवण्याचेर आमी बरबसो दवरूंक तुजी सकत म्हाका दी सोम्या. तुजी कृपा ह्या वेळार वाळय सोम्या. ह्या वेळार सोमी जेजू लोकांत हांव ठेकाणा तुमकां तें पवित्र मागीर सकत येवनची देवाचे अभिषेक येवनचे तुमकां बगोवन आसा ह्या वेळार. ती सकत येवनची करंटा बरी जावनची तुका बगोवन आसा ह्या वेळार. आपुर्ती आसा तुमकां. हालेलुया. सकत दिते आसा. शाबाला कोणाचे बॅक पेन, बॅक बोनान मस्त प्रॉब्लेम आसात ह्या वेळार तुमकां आपुर्ती आसा. हालेलुया. 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 शाबाला. थँक यू फादर. थँक यू जीसस. ग्लोरी लॉर्ड. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವೆ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಶಬಲ ಬರ 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 ಶಿಯಂತರ ಸಿಯಲಬ ಶಂದರ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ, ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ, ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು. ನೀ ಬಾ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋ. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸೋ. ನೀ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ವಾಸಿಸು. ಆತ್ಮನೇ
ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ವಾಸಿಸೋ ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸೋ ನೀ ಬಾ ಜೀಸಸ್ ನೀ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸೋ ನೀ ಬಾ ಅಭಿಷೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಛಾಯ 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 ನೀ ಬಾ touch the anointed ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಬಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ವಾಸಿಸು ಒಣ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ನೀರನು ನೀ ಹರಿಸು ತವಕಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಆಮೇನ್ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಒಣ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ನೀರನು ನೀ ಹರಿಸು ತವಕಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು ಯೇಸುವೇ ನೀ ಬಾ ಆಮೆನ್ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಬಾಬಾ 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 ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಆತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಬಾಬಾ 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 ರೋತೋಶಿಯಾಲ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಸಂಚರಿಸು ಥಂಕ ಥಕ್ಕ ಥಲ ಸಂಚರಿಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು ನೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ರಿಯಾತ ಶಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ ಸಂಚರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿನ್ಯೂ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀ ಬಾ ಬಾಬಾ 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 ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಕ ಸಂಚರಿಸು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ
ಯೇಸು ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಕಲ ಬರತ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಆತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬಾಬಾ 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 ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓರಂಗ ಬಾಬಾ 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 ಶುದ್ಧನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Glory, Jesus. Glory, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, Lord. Hallelujah. Shaba Baba 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 Shandara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, Lord. ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಟ್ಟು, ಜೀವನವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. Hallelujah. Let there be a transformation today. Let there be a transformation in my life. बदलावणी होऊन दिसून संपूर्ण बदलावणी होऊन दिसून म्हणजे जीवन बदलावणी कुटुंबात बदलावणी होऊन दिसून जे पवित्र सत्य जे पवित्र आत्म्याचे सत्य सुनिया संपूर्ण कर्म का सुनिया हालेलुया रबा बरा बरा थीरी रिबा शंदरा बरा बरा thank you Lord the mighty name of Jesus Christ I pray for everyone who is sick right now the name of Jesus we have put the charts इतल्या जणांनी चार्ट्स घाल्यात ह्या वेळा तुमच्याकडे मी प्रेयर करता हूं जे बळा देखना वन संपूर्ण सुटका मिळवून every headache be healed in Jesus name तकलीफ दुख body pain right now in the name of Jesus be healed and be set free in Jesus name. The mighty name of Jesus Christ by the blood of Jesus in Jesus name be set free be healed and delivered in Jesus name. Thank you Father, thank you Jesus. Glory Lord, glory Lord. संपूर्ण दिवस मला देखनावा इथे अडकळी असतात ट्रॅव्हल अडकळी विजा अडकळी आले मला देखनावा संपूर्ण रीतीने ते बंदडी मन पडून मागता हालेलुया मला देखनावा संपूर्ण सुटका मिळवून पुरा भाषण वाचे उक्ती जाऊन दे बी फेवर इन द नेम ऑफ जीसस शाबा बाबा 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 शंकरा थैंक यू जीसस ग्लोरी जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हारा बारा 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 शंदरा बारा थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड सुनिया जी रगत आमचे सनाय सुनिया आम्ही जे उतार ऐकून घेता ते उतार आहे अडथळ्या तुझ्या साखराचे तुझी पवित्र आत्मा अभिषेकित कर पवित्र म्हणजे अभिषेकित एवढा वाळून आम्ही हे उतार ऐकताना सुनिया आमची काळजा मनात परिवर्तित कर ते उतार आमच्या भितर येऊन दे आणि आमचं ते परिवर्तन हाडून मी मागता सुनिया हर एकले आमकां तू आपड आणि गुण कर सत्य आमकां बरोवन मागता जेजूच्या बळा देखनावार आमी मागता आमेन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हर गान तुका सुमिया जेजू हगलाब तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका जेजू Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 हर गान तुका जेजू महिमा तुका जेजू हगलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधन तुका जेजू नमन तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर आम्ही देवाक अर्घां दिवया देवाची स्तुती करूया देवाची महिमा आम्ही वाक्यानी कित्याक देव व्हरतो जावन आसा
देवाची महिमा गायतले, सदांच देवा सांगाता जियेतले आणि देवाची महिमा गायतले, देवाची सकत झोण घेतले. देखून आज आम्ही त्याच्या प्रेज अँड वर्शिपांत वांटो घेतलो. देवाची सकत आमी जोन कान गेली. ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराची सकत आमी जोन कान घेवया. आमच्या जिवितांत कितलें देवान बरेंपण केलां. मस्तपटी आमी हेरांनी सांगचें आसा तुका तशें आसा अशें आसा बॉन्डेजीस ह्या शिराप ही पुरो आसा म्हणटात, सगळे म्हणटात, जायते जण सांगतात. पूण जेजू आमच्या खातीर कुर्सार मरण पावल्लो. आमचो शिराप, आमची पिडा शिडा, आमचे रोग अडचण सगळ्यो ताणें कुर्सार ताणें वबयल्यो आनी आमच्या खातीर तो मरण पावोन ताणें आमकां सुडखा दिल्या आनी पुनर्जिवंतपण जावन आमकांय जिविताच्या वाटेन ताणें चलोवन व्हेलां. जिवंतपणांत आमकांय ताणें भागीदार केलां. देखून आज हे पुरा कितें आसा म्हणटात हे ब्रेक कशें करचें आमी, कशें हाचेंतल्यान भायर येवचें. आज मस्त जण थंय हांगा धांवतात जाल्यार कोणी सांगतात हे पुरा थोडे पटी रॉंग मॅसेजीस आनी रॉंग एक एक पटी आमकां संदेश दिवन आमकां सत्याचे तावन जेजू तावन इल्लेशे काले म्हणटा घुसपट गोंदळ करतात. जेजू सक्तेवंत, जेजूच्या व्हडलो सक्तेवंत कोणी तरी आसा गे संवसारांत आयिल्ल्या पैकी कोण मनी आसा गे. सगळे आमचे शिराप, सगळे आमचे रोग, आमचे पिडा शिडा, आमचे अडचणी, आमचे वयर बेजलेलो तो सगळो शिराप ताणें वावयला आनी काडला. देखून आमी पातयेचे हे कशें आमी ब्रेक करता. देवान आमकां देवाचें उतार दिलां, बायबल आमच्या हातीन दिला, वाचल्यार ते आमकां कशें आमी हे बॉन्डेजीस ब्रेक करयेत, सैतानाचे बद्री खोटे कशें आमी मोडयेत, कशें आमी त्या दुस्पटायेत, कशें आमी ताचेंतल्यान भायर येवयेत, ह्या विशयान आमी थोडो वेळ नियाळ करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र अशें सांगता, 10 अध्याय 3 आनी 4 वाक्यां. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. आमी अस्कत सैंबात जियेत हांव तें खरें. आमचें सैंब अस्कत, मनशा सैंब बारी अस्कत. आमी कितलें गेल्यारी कितलें बरेपणी जियोंक प्रयत्न केल्यारी कहली बरी जिणी जियोंक लागता जाल्यार आमचे तानू मिस्टेक जातात. आमी पातकान पडटा आनी देवातान पयस वेता, एकेटी बरोसो सणता, एके पाटी दुर्स जाता आनी गाले बरें करता. पूण जाल्यार आमची जिवीत अस्कत सैंबाचें म्हण सांगता देवाचे उतार. पूण ह्या सैंबाच्या हाताखाल आमी झुजोनाव. आमच्या अस्कत कुडी कशें आसा तांतू आमी झुजोनाव. पूण ह्या सैंबाच्या हाताखाल आमी झुजोनाव म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमच्या झुजाची हातेरां रक्ता मांसाची न्हय. आमच्या झुजाची हातेरां ती रक्ता मांसाची न्हय, बगार दैवीक सकत आसून कोटी आनी बुरुजां नाश करूंक शकतात आसली. आमी ज्या सक्तेंत देवान आमकां अभिषेक केला, जी सकत आमचे थंय आसा, जो पवित्रत्म म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा, हो पवित्रत्म सगळे दैवीक सक्तेन भरला आमी. आनी सगळीं खोटी आनी बुरुजां म्हळ्यार सैतानाची खोटी, सैतानाची बुरुजां नाश करूंक शकतात आसली जावन आसा. आनी सगळीं विथरकां आनी आमी नाश करून उडयता. सकत दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सक्तेवंत मोगाच्या भाव आनी भयणी. आमी कितें आमी झूज म्हणटा पळय, आमचे अस्कत सैमात आमी झूज मांडिना. आमचे ते आनी एक सैम आसा आमचे. हे मनशा सैम न्हय, ह्या देवाचे सैम. देवाचो पवित्रत्व आमचे भितर आसा. तो देवाचो पवित्रत्व आमचे थंय वस्ती करता आसा. तो पवित्रत्व आमचे थंय सक्तेवंत जावन काम करता. कसलीं बुरुजां, कसलीं कोटी, देवसराची कहली पदवी, ह्या मठमंत्र्या पितिसपणां, सगळीं नाडी गाडी सकत सगळीं नाश करूंक आमी शकता. आनी सगळे वितरकां कितें आमचे विरोध येवचे सगळे आमी ते पयस करूंक शकता म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी पळय गेल्यार पोरण्या टेस्टमेंटांत म्हळ्यार ओल्ड टेस्टमेंट हातूंत न्यायकर्ताचो पुस्तक आसा आनी 6 अध्याय 2 वाक्य अशें सांगता. न्यायकर्ताचें पुस्तक 6 अध्याय 2 वाक्य आमी पोरण्या 6 अध्याय 2 वाक्य. मिदियानीत इस्रायलितां प्रास चड बळिश्ट आसले. पळया हांगा एक झूज तांचे एका मनशा सैमाचे पळया. कित्याक मिदियानाचे बळिश्ट जावन आसले, जिवांत आनी पुरो धडंग आसले, बळिश्ट आसले. आनी तांच्या बियान इस्रायलितांनी दोंगरा वयल्या कंदक आनी भुयारांनी आनी दुर्गांनी आश्रय घेवन सोपडलो. इस्रायल परजे गोतनातलो तांचे ते आसलेलो देव, तांचे ते आसलेलो पवित्रत्म त्या
मिदियानाच्या असले जीव अपरास बोळवंत म्हणून तांकां कळीत नासले, तांचे ते असली सकत तांकां कळीत नासली. देखून ते भियान धांवले, भियान खंय खंय लिपोवन बसले. त्या मिदियाना विरोध ते झुजोंक शकले ना. कित्याक ते अस्कत म्हणटा, अस्कत सैमाच्या म्हणटानी जिंतले, अस्कत जिवाच्या म्हणटा सगळे. तांचे थंय वावर करतले त्या पवित्र आत्म्याची वळख तांकां नासली. तांचे भितर वावर करचे त्या सर्वेस्पर देवाचे सकत ते ज्ञान आसले. देखून ते तितले जाले. पूण आज मगाच्या भावा आनी भयणी, सगळें पवित्र पुस्तक आमच्या हाती आसा. हर एकल्याच्या घरा पवित्र पुस्तक ते वाचल्यार देवाची सकत कृत्य म्हणून आमकां कळटा. पोरण्या सल्ल्यांत हर एक इस्रायल परजेक तशें कशें ताणें भायर हाडलें आनी कशें त्या प्रवाद्यांक ताणें उपयोग केले हें सगळें तांकां कळटा. मगाच्या भावा आनी भयणी, देखून आज आमी सगळीं कितें आमकां विरोधपण येता, आज आमी मस्त अलर्ट आसची गरज आसा क्रिस्तवांनी आमी प्रत्येक जावन. कित्याक म्हळ्यार आमचे विरोध झूज हाचे वयर आमी जय चडचे जाल्यार देवाची सकत आमी आपणायचे, देवाची सकत आमचे थंय आसा म्हणून आमी जाणा जायचे. देखून सामुएलाचें दुसरें पुस्तक सांगता, 2 सामुएल चॅप्टर 5 वर्स 9, 5 अध्याय 9वें वाक्य आमकां अशें सांगता. पळया, दाविदान त्या कोट्यांत वस्ती केली आनी ताका दाविदाचें शहर म्हणून नांव दिलें. दाविदान मिल्लो थावन कोट्या पर्यंत भोंवतणी शार बांदले. ताणें सगळें शार बांदलें. कित्याक भद्र कोटें केलें ताणें रक्षण. देखून आज आमी तें कोटें बांदिचें म्हणना, आमकां पवित्र आत्म्याचें कोटें आसा. पवित्र आत्म्याचें बुरूज आमी, पवित्र आत्म्याचें कोटें आमच्या भोंवतणी आसा. पवित्र आत्मा म्हळ्यार जळतो भुसो, ताच्या ससीन कोणाकी येवंक शकना. देखून आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरल्यार, देवाच्या उतरान भरल्यार आमकां कोणी हातबोट लावंक शकना. कित्याक तसली सकत आमचे थंय आसा. आमी जावन आसा ते भद्र कोटे, आमचे भोंवतणी आसा ते बुरूज कले पवित्र आत्म्यान तें आमकां दिल्लें. तें बुरूज भावार्थ आमचो, पातयेनी आमची, देवाचें उतर आमचें तें दवरल्यार आमी त्या बुरुजान आसा. आमकां कोटें कशें दाविदान तें कोटें बांदलें, ताच्या गांवाक सगळें भद्र कोटें ताणें बांदलें की तशेंच आमकां एक भद्र कोटें देवान दिल्लें आसा. तो जावन आसा पवित्र आत्मा, तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो भावार्थ. एक भद्र कोटें आमकां एक पातयेनी आसा जे आमी देवा सांगता आसतना आमकां कोणें हातबोट लावंक साध्य ना. खंयचीत वायटाची सकत जावं दी, ह्या संवसाराचो वसो जावं दी, ह्या कुडीच्यो वडण्यो जावं दी, आमचे वयर जैत व्हरच्यो नात. कित्याक आमचे थंय आसलेलो पवित्र आत्मा संवसारांत असलेल्या संवसारांत असलेल्या आत्म्याच्या की आमचे थंय असलेलो पवित्र आत्मा बळादीक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हे आमी समजून घेवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसाया प्रवादी आमकां सांगता 25 अध्याय 12व्या वाक्या, आयझाया चॅप्टर 25 वर्स 12 अशें सांगता, तुज्या पागोराचे दुर्गम कोटें ते खोस लावन घालतलो, तो ते धरणीक शेवटून धुळींत मेळयतलो. आमचे विरोध उठलेले सगळे पागोर, आमचे विरोध उठलेले दुस्मानगाय, आमच्या समर्थी विरोध, आमच्या धर्मा विरोध उठलेले सगळे कोटे बुरुजा सगळें ते भस्मून उडयतलो म्हणटा सरेस्पूर देव. सगळें ते नाश करून उडयतलो. कित्याक आमी भावार्थान आसाचे, आमी देवा कडेन मागचे, आमी देवा थंय व्हरतो बरो संबंद आमी जोड घेवचे. पूण असले संगती आज कित्याक आमकां हे कित्याक म्हळ्यार आमचो तो लोक भावार्थान ना. आमचो तो लोक देवाच्या उतराचेर पातयेन येना. आमचो तो लोक धंडळटा. आमचो तो लोक थंय हांगा पुरा धांवता. देखून हाचे खातीर आज खंडीत जावन आमी तांचे खातीर मागचे. कित्याक देवाचे सकत ते जाणा जाल्ले उतार ते जाणा जाल्ले जाल्यार थंय हांगा ते धांवते ना. जेजू संग थंय भद्र कोट्या थंय रावते आसले. देखून आमकां एक रक्षण आसा. जेजूत आमच्या भद्र कोटें जावन आसा. जेजूत आमचें रक्षक कवच जावन आसा. जेजूच्या उतरत आमची तलवार जावन आसा. जेजूच्या उतरत आमचे सगळे रक्षक कवच जावन आसा. मगाच्या भावा आनी भयणी, देखून देवाच्या उतराचेर चड नियाळ करता आसतना आमचे सगळे बॉन्डेजीस आमचे कितें आसा त्यो वायटाच्यो शक्त्यो आमकां दाड घालच्यो त्यो सगळ्यो तुटून पडटात. कित्याक देवाचें उतर तुजें तें भितर आसा जाल्यार खंयचीत कोटी सकत तुमकां हात बोट लावंक शकची ना. असली भद्र कोट्यान आमी आसता. प्रेज द लॉर्ड. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 3 सांगता, सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 22 अध्याय 3 वाक्या, म्हजो देव म्हजें खडाप घेता हांव आसरो. ताचे थंय घेता हांव आसरो. म्हजें ढाल, म्हजें तारणाचें शिंग, म्हजो दुर्ग, म्हजो आसरो, म्हजो तारोक, हिंसेंतलो म्हाका तो राखता. प्रेज द लॉर्ड. पळया कितें उतरां प्रत्येक आमी वाचया. तुमी सगळे एक पटी रिपीट करा. तुमचे उजवे हात उबारून मागा. ह्या वेळार तो म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हणटा तो म्हजो देव. सर्वेस्पर देव म्हजो देव, म्हजें खडाप,
ताचे थंय घेता हांव आसरो. म्हजे ढाळ जावन आसा, म्हज्या तारणाचें शिंग जावन आसा, म्हजें दुर्ग जावन आसा, म्हजो आसरो जावन आसा, म्हजो तारोग जावन आसा. हर एका हिंसेंतलो तो म्हाका राखता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले वर्ते बाग पळया मग जावं. ही पातयेनी आमकां सदांच आसचे. देखून आमी कितें कोणें आमचे वरे खोटी कळ सकत जावं दी, या खंयचेय पितीसपणाक जावं दी, खंयचेय आमचेर आड आयल्यार ते आमचे वयर जैत व्हरूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी अशें मागूंक जाय. ही पुरा प्रॉमिस चड तुमकां बरें जाता म्हटल्या की तुमच्या दिसांनी. किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 9 अध्याय 9वें वाक्य. किर्तनाचो ग्रंथ 9 अध्याय 9वें वाक्य सांगता, दग्ध भक्तेल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो. कोण पुरा दग्धोनी बघतात पळय, जावंक पुरो त्या मनशान तावन, जावंक पुरो वायटां तावन, जावंक पुरो खटेपणा तावन, कोण पुरा दग्धोनी बघतात तांचो देव भद्र आसरो जावन आसा. आनी तांच्या कश्टांच्या वेळार तो ताका भद्र आसरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय दग्ध भक्तेल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. आमकां कश्ट येतात, अनवर येता, पिडशिडां येता, निरासपण येता, सलवणी येता, रीण आनी ताचे भार सगळे आसता आमकां. पूण सर्वेस्पर देव आमचो भद्र आसरो. कश्टांच्या वेळार तो आमकां भद्र आसरो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून त्या देवाचेर चड पातयेनी आमी दवरचें. आज आमी कित्याक कश्टान पडटा, आमचो भावार्थ उणो जाला की म्हणून आमी एक चिंतून पळयचें. ह्या देवाचें उतार संपूर्णतायेक हांव पावलां गी. इल्लें तरी प्रॉमिस, इल्लें तरी देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत आसा गी. कांय तरी एक कोटेशनाच्या आमच्या तोंडार घोळटात गी केदाळा म्हणी. हें आमी चिंतून पळयचें. ना जाल्यार आसतावन प्रॅक्टीस करया. आसतावन थोडी प्रॉमिस आसा तरी आमच्या जिवितांत आमच्या काणग्यांक पळया, ती प्रॅक्टीस करया, ती बायपाट करया. येदो व्हडलो बूक आमी बायट करताले गे एग्जामाक शिकता आसतना. म्हण आज थोडे बायबलाचें उतर आमकां बायट करूंक कितें प्रॉब्लेम? खंयच ना. आमी मोन केल्यार सगळें जाता मगोच्या भावा आनी भयणी. देखून किर्तनाचो ग्रंथ 40 आनी 3 अध्याय 2 वाक्य आमकां सांगता. किर्तनाचो ग्रंथ 40 आनी 3 अध्याय 2 वाक्य, तूं देवा म्हजो आसरो. दावीद रायन केल्ली मागणी पुरा. तूं देवा म्हजो आसरो. कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय. ताकाय बगले एक एक पाटी तो झुजांक वेता आसतना, पूण ताची हर एक झुजां सर्वेस्पर देव झुजिल्लो. पूण थोडे पाटी ताका निरासपण येताना, तेणें ताका विरोधपण येताना ताका बगले आसताले. ते जाल्यार ताणें मागलें केलें जेजूनय, कित्याक देवा कित्याक म्हाका सांडलाय म्हणून ताणें सांगलां न्ही गे. देखून तूं देवा म्हजो आसरो, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक हांवें त्या दग्धांतले म्हाका भायर काड म्हणून तो मागता. आनी सर्वेस्पर देव ताच्या हर एका मागण्याक जाप दिवचो देव जावन आसा. दाविदान केदाळा पुरा मागला, ताका जाप दिला. हर एका प्रावाद्याने केदाळा पुरा मागला, ताणें देवान जाप दिला. गळाय करूं ना ताणें. आमी मागता आसतना आमकांय तो जाप दिता. तो बिलकूल गळाय करिना. देखून आमी ताची भुरगीं, आमी ताची मोगाची परजा, आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी जावन आसा. देखून आमकां तो बिलकूल सांडून घालिना. मुखार सांगता आमकां किर्तनाचो ग्रंथ 140 आनी 4 अध्याय 2 वाक्य अशें आमकां सांगता. तो म्हजो मोग म्हणटा पळया. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें बुरूज, म्हजो तारोक, म्हजी डाल. ताका हांव शरण येता. राष्ट्रांक तो म्हजें अधीन करता. दाविदाक सगळीं राष्ट्रां ताच्या अधीन केलीं. हर एका झुजान ताणें सांगात दिलो. देखून मागीर पाश्चात्ताप पावता. ताणें केल्ल्या पातका खातीर पाश्चात्ताप पावता. देवाक अर्गां दिता. आनी तो ते दाळा म्हणटा, तूं म्हजो मोग म्हणटा. तूं म्हजो मोग. देवूच आमचो मोग जावन आसा. आनी त्या मोगांत आमी वाडचे, त्या मोगांत आमी वचचे, त्या मोगांत आमी देवाचे उतार आमी वासीचे. आनी तो म्हजें कोटें जावन आसा, म्हजें बुरूज जावन आसा, म्हजो तारोक जावन आसा, म्हजी ढाल जावन आसा. ढाल म्हळ्यार शिल्ड. हर एक उचाबाले पालवंक शकतात ते. ताका हांव शरण येता. ताका आमी शरण जायचे. शरण येता. राष्ट्रांक तो म्हजें अधीन करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कोरिंथकाराचें पत्र, पयलें पत्र 10 अध्याय 13वें वाक्य आमकां अशें सांगता. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देखून आमकां कुडी इच्छो ताळण्यो मस्त आसात. टॅम्पटेशन आमच्यो कुडी इच्छो ओडण्यो मस्त आसात. पूण हर एक ओडण्यो आमकां ताचेर जैत व्हरूंक देव कृपा दिता. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी. तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. पळया, आमकां ताचे वयर जैत व्हरूंक तांकानातली ताळणी तो आमकां येवंक सोडिचो ना. आनी ताळणी आयल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दिता. एक त्या ताळणेंतावन कशें भायर येवचें म्हणून उपाय आमकां दिता. आनी
घट रावंक आमकां घटाय तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून एफेसकारांचे पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 12वें वाक्या एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 12 सांगता आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही, आमचे झूज मनशा विरोध नाही, अंतराळ असलेले अधिकारी आणि अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राजवत्व आणि प्रभुत्वा विरोध, म्हळ्यार वायटा विरोध, सैताना विरोध, ह्या देवसरा विरोध, ह्या माटमंत्रा प्रतिस्पना नाडीगडीच्या सत्ते विरोध आमचे झूज जावन आसा. देखून आमी ताचे विरोध आत्मीक झूज आमचे सदांनीत आसा. एक दीस झुजून आनी एका दिसा सोडल्यार जायना. हर एक दीस आमचे वयर झूज मांडूंक येतले. त्या वायटा विरोध झुजोंक आमकां सकत दिता. देखून एफेसकारांचे पत्र तुमी केदळे वाचचे 6 अध्याय 10 ते 18 वाक्या हे देवान तुमचे रक्षक कवच आमी नेस जाय. हर एक सकाळी उठले बरें वासी जे आमी वाचून ते रक्षक कवच कान घेवन घरात आनी भायर वचचे केदळे ना जाल्यार कितें जाता हर एक वायटाच्यो शक्त्यो आमचे वयर दाड घालूंक पळयत आसतना हे रक्षक कवच आमी नेसानो जाल्यार, हे रक्षक कवच आमी कान घेनो जाल्यार आमकां खंय ना खंय एका रितीर आमकां तो डॅमेज करूंक पळयता, आमकां पाड करूंक पळयता, आमचो बाबर तोकडावचे रितीर हाडटा, आमकां दुबाव वाडचे बरी करता. ह्यो परत संगती आमकां दिसानातल्यो शक्ती आमचे वयर झुजोन आसात. त्याचे वयर जैत वरायचे जाल्यार आमी देवाचे रक्षक कवच नेसचे आनी ते रक्षक कवच न्हेसून कान घेवन आमी ह्या संवसारान झुजाक देवाचे झुज हर एका दिसाचे. आज आसा फाल्यां ना म्हणले बरी ना, सदांच आमचे आत्मीक झुजू आनी आत्मीक झुजांत देव आमच्या पक्षान आसा. आमी रक्षक कवच नेसल्यार कितेंच आमकां पाड करूंक शकना. देखून आमी घट्ट रावया. एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18 आनी तशें सांगता. पयल्या कोरिंथकारांचें पत्र 6 अध्याय 18वें वाक्या तर व्याभिचारांतल्यान पळापळ घेया. कित्याक सैतानान आज आमकां फासान सिरखवचें म्हळ्यार ह्या अनैतीक संबंध, व्याभिचार, ह्या फिल्मां नाका जाल्ली, ह्या युट्यूबार मेळचे हर एक आसा फोनोग्राफी तें बरा पळोवन आज ल्हान ल्हान भुरगीं हातूंत सांपडटात. कितलीं जाणां प्रायवंतय हातूंत सांपडटात. कोणाक म्हणलेना सगळ्यांच्या हातांत मोबायल मेळ्ळे आसा. हर एकल्याच्या हातांत मोबायल आसा आनी तातूंत बरें कितलें आसा ताचे चड वायटय आसा. देखून आमी बरें मात्र मिसून काडचे, वायटाचेर आमी जैत वराचे. देखून आमी मोबायल यूज करचे सत्रायणी यूज करा. देखून आमच्या भुरग्यांक ही जाणवाय दिजे, भुरग्यांक आमी सांगचे. आनी कित्याक म्हळ्यार भुरग्यां जायतीं वायटाक सांपडान जाल्यार ह्या मोबायला द्वारे ह्या वायटाक सांपडल्यान मस्त जाणां सांपडल्यान मगच्या भाव आनी भयणी. देखून व्याभिचारांतल्यान पळापळ घेया. मनीस आदारता त्या हर एक पाताक ताच्या कुडी भायर तो करता, हर एक पाताक कुडीचे भायर करता, पूण व्याभिचाराचे एक पाताक मात्र आपलेच कुडी विरोध तो करता. देखून हाचे वयर जैत व्हरोंक बारीक कश्ट मनशांक आस, मस्त कश्ट. जायते जाण काजारी जावं दी, काजारी दादले जावं दी, काजारी बायलां जावं दी, काजार जायनातली जावं दी, आज सगळ्यांक मस्त एक प्रॉब्लेमाचें एक व्हडलें खरगाम आयिल्लें बरी आयलां. म्हळ्यार हें प्रत्येक जावन सॅक्शुअल डिझायर्स आनी हातूंत लोक सांबाळटा, हातूंत लोक कहल्या मनशांक पातकाक ओडटा. आनी देखून आमी जागृतकाय आसचे हातूंत. कित्याक म्हळ्यार एका गडयेच्या पातकान आमकां खंडीत जावन देवातान पयस करता. देवाचें एनॉयंटींग आमी होगडायता, देवाचे अभिशेक आमी होगडावन खस्तांत आमी पडटा. देखून आमी तें चिंतल्यार बरा जेजून सांगलां न्ही की तुमी एका दादल्या विशयान ह्या बैला विशयान की तेंय वायट चिंता जाल्यार तें तुमी करनंत जालें म्हूण सांगता. देखून हाचे विशयान सत्र एकाणगेचे आमच्या दोळ्यांची दिश्ट सोम्याच्या दिश्टी बरी जायचे. सोम्यान पळयले बरी आमी पळोवंक प्रयत्न करीचे. बारीक कश्ट आसा हाचे वयर जैत व्हरोंक मनशांक मस्त कश्ट आसा. देखून असाध्य न्हय म्हूण सांगता देवाचे उतार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमकां सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 20 आनी 7 अध्याय पयलें वाक्या. किर्तन 27 वर्स 1 अशें सांगता सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, सर्वेस्पर म्हजें उजवाड आनी म्हजें तारण. देखून आमकां सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परा म्हज्या जिवाचो आसरो, म्हजो जीव राखता सर्वेस्पर देव, तो म्हजो आसरो, जिवाचो आसरो. कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय. देखून आमी ह्या संवसारांत कोणा मुखार भियेचें म्हणून ना. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां आसा, तो धैर्याचो आत्मा देवान आमचे भितर घाला आनी ताणें आमकां अभिशेक केला, ताणें आमकां सत्तेन भरला. देखून आमी कोणा मुखार आमी तरतरोंक जाय. देखून आमी निजांव देवाच्या समकार आमी आसांव. आमी देवतान कांय पयस ना, देवाच्या लागींत आसांव, पूण आनीक इल्लेशें लागीं वचूंक प्रयत्न करचें. दिसान दीस एक मेटकान देवाच्या लागीं वचूंक आमी प्रयत्न करचे. दिसान दीस आनीक चड
अभिषेक आमी कान घेवंक एनॉयंटींग कान घेवंक आमी प्रयत्न करीचे तेदला मात्र खंडीत जावन आमचे वयर विरोध मांडलेले हर एका पासांतले देव आमकां राखतलो आनी सोडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 27:1 आनी अशें सांगता मगच्या भाव आनी भयणी सर्वेस्पर उजवाड आनी म्हजें तारण आतां आमी वाचलें तें सुबुतार आनी मुखार सांगता आमी कोणाक भियोंक जाय म्हणून. 2 Samuel chapter 5 verse 7 to 9. 2 Samuel chapter 5 verse 7 to 9 अशें सांगता तरी पूण दाविदान शिवनाचें कोटें स्वाधीन केलें. एन्स दाविदाचें शार दाविदान तरी पूण दाविदान शिवनाचें कोटें स्वाधीन केलें. एन्स दाविदाचें शार त्या दिसा दाविदान म्हळें जो कोण जबुसीतान जीवशी मारूंक सोदता तो उदकाच्या सुरंगांतल्यान वयर वचूं आनी दावीद द्वेशिता त्या तोंट्यांचेर आनी कुरड्यांचेर आक्रमण करूं. देखून असा एक सांगणी कुरडे आनी तोंटे रावले रान भितर सरचे नात. दाविदान त्या कोट्यान वस्ती केली आनी ताका दाविदाचें शार म्हूण नांव दिलें. दाविदान मेल्लो तावन कोट्या पर्यंत भोंवतणी शार ताणें परत आमी रिपीट केलें तेंचं कित्याक दाविदाची पदवी केदी वर्ती देवान ताका दिल्ली. हर एकाचेर ताणें जैत वेलें हर एका वायटाचेर ताणें जैत वेलें आनी दावीद राय एक व्हडलो राय जावंक पावलो. काल एक शेळयो सोरोवचो एक गवळी जावन आसलेलो दावीद तेदो व्हडलो राय जालो आनी ताणें जिखले इतलीं झुजां ह्या संवसारांत कोणें जिखोंक ना. देखून आमकां सांगता नेहम 1 अध्याय 7वें वाक्य सांगता सर्वेस्पर बरो आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक तो वळखता. कोण जेजूचेर विश्वास दवरता कोण देवाचेर विश्वास दवरता कोण पवित्र आत्म्याक पाथ येता तो आकांताच्या वेळार तो एक ताचो बुरूज जाता. आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक तो वळखता. देखून ताचेर आमी विश्वास दवरल्यार आमकां तो वळखता आमकां तो राखता आमकां तो सांबाळटा. देखून हर एक बुरूजां सगळें आमी नाश करूंक शकता मगच्या भाव आनी भयणी. आनी मुखार आमकां सांगता एफेसकारांचें पत्र 6 अध्याय 13वें वाक्य एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 13 सांगता देखून तुमी देवाचे कावाचे नेस जाय तुमी देवाचे कावाचे नेस जाय तवळ वायट असो दीस मुदेल्ल्या वेळार दुश्मनां मुखार रावंक तुमी सकतल्यात. तितलेंच न्हय आखेर पर्यंत फाटीं परतना झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें. आनी हें जावन आसा रक्षा कवच मिनेसचे मुखार मागीर सगळे विवरण दिता कशें कळ्ळें पुरा रक्षा कवच की म्हणून सत जावन आमचे कमर बा नीज आमच्या हृदय कवाचे सुबार्थ प्रसार करचे ते उर्बस पांयाचे मोचे अशें पुरो सगळे आमकां रक्षा कवच तो दिता. देखून तें आमी न्हेसूंक जाय. आनी निमाणें इसाया प्रवादी सांगता 20 आनी 3 अध्यायांत 11व्या वाक्यांत आयजाया चॅप्टर 23 वर्स 11 अशें सांगता ताणें दर्याचेर आपलो हात उबारलो आनी ताणें राज्य ताणें हालयल्यान दर्याचेर हात उबारल्या वेळार दर्यो शांत जालो दर्यो थंड जालो आनी ताणें राज्यां सगळीं हालयल्यान म्हणटा सर्वेस्पर देवान ती राज्यां हालयल्यान सर्वेस्परान कानानाच्या कोट्याचो नाश करूंक आज्ञा दिल्या. कानानाचे कोटे म्हळ्यार सगळ्या वायटाची बुरजां नाश करूंक देवान आज्ञा दिल्यात. देखून आज तावन तुजे विरोध कितें येता तुजे विरोध कितें मांडणी करतात तुजे विरोध कितें वायटाच्यो शक्त्यो कारभार करूंक पळयतात कशें तुका नाश करूंक पळयतात ती सगळीं बुरजां नाश करच्या खातीर देवान आज्ञा दिला आपल्या दुतांक. आनी तो दूत येवन तुमच्या विरोध मांडलेले हर एक ती बांदपास ते सगळें भद्र खोटें ते पूड पूड करून उडयतलो आनी म्हाका आनी तुका रक्षण दितलो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक आमी देवाची भुरगीं मगच्या भाव आनी भयणी आनी देवाची भुरगीं जावन आसतना असल्या संगतीक आमी कांय भियेचें म्हणून ना. कित्याक देवूच आमचो भद्र कोटे आनी तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा मगच्या भाव आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून हर एक संगती आमी आज सोम्या मुखार दवरया. आज विशेश जावन तुमकां खंयच्योय बॉन्डेजेस आसा जाल्यार या कोणी तुमकां सांगला जाल्यार तें पुरा जेजूच्या पांयां तळा भेटून दिया. ह्या वेळार जर तुमकां चिंता कोणें वायट केल्ले वरी म्हाका पिडा शिडा आयल्या ह्या वायट केल्ले वरी म्हाका ते कश्ट आयल्यात म्हणून चिंता जाल्यार ते सगळें जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करून दिया. ह्या तुमच्या घरांत तुमकां रीण आसा जाल्यार ह्या तुमच्या घरांत समाधान ना जाल्यार ह्या कसली पिडा शिडा तुमकां दोस्त जाल्यार सगळीं जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करून दिया आज. कित्याक हे सगळें नाश करच्या खातीर सर्वेस्पर देवान आज्ञा दिल्या ताच्या दुतांक आनी ते दूत येवन आज आमकां सुटका दितले वायटांतले सुटका दितले बंदरे सगळे तुटून उडयतले
जर तुमच्या भुरग्यांक कामां नात, भुरग्यांचे समस्या आसात, ह्या भुरग्यांक वायट सवयांत सांपडून पडल्यात, सगळें जेजूक एक घडीभर समर्पण करून दिया. खंयच्याय रितीची दोशी तुमकां आसत जाल्यार, खंयच्याय रितीची खंत बेजाराय आसा जाल्यार, खंयच्याय रितीच्या भिरांत आसा जाल्यार सगळें जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिया ह्या वेळार. आनी तो सरेस्पर देव ती बुरजां सगळीं नाश करून उडयतलो. त्या भद्र कोट्यान तुमचे विरोध उठलेले सगळे समतट्ट करतलो, वायटाचे शक्त सगळं मोडून उडयतलो मगच्या भाव आनी भयणी. तर धैर्यान आमी समर्पण करून दिया. एक घडी बरोबर आमचे दोळे धांपया, दोळे धांपून सगळें समर्पण करून दिया. जावंक पुरो तुमकां कसली कश्ट आसात, खंयची गूण जायनातली पिडा आज तुमकां दोसता, कितल्या वर्सांतल्यान तुमी वखद करता जावंक पुरो, पूण आज तुमी पातयेनी दवरता जाल्यार, आज परगट जाल्यार उतराचेर बसवणेचेर तुमी पातयेनी दवरता जाल्यार तुमकां विरोध आयलेले हर एक भद्र कोटें सर्वेस्पर देव सगळें नाश करून उडयतलो. ती सगळीं कित्याक आमकां दिल्ली सकत देवान जावन आसा. कसली बुरज जाल्यार ती पिठो करून उडोवची सकत आज म्हाका आनी तुका दिल्या. देखून ती सकत आमी जोन काण घेया आनी त्या देवदूताची मजत आमी मागया आनी सगळे आमचे विरोध उठलेले सगळे दुस्मानाचे बोळत नाश करून दी, वाड जावं दी आनी निसंतान जावन त्या वायटाच्यो शक्त्यो सगळ्यो निसंतान जावं दी आनी आमकां सर्व रितीची सुटका मेळोवन दी म्हणून मागया. आनी जायतल्या जणांनी मागोवंक तुमी इंटेन्शनां घाल्लीं आसा ती सगळीं तुमच्या मुखार आज आमी दवरता आनी ती देवाक आमी समर्पण करून दिवया. जसलीन एका बरी भलायकी मेळचे खातीर, शारोलाचे फॅमिली प्रॉब्लेम्स क्लियर जावचे खातीर, मेल्सन त्याच्या पांयांची दूख गूण जावचे खातीर, प्रवीण ऐश्वर्या हांच्या जिवितान लग्नाचे जिवीत सुफळ जावचे खातीर, आनी टॉयस्टन आनी रेनिटा हांचे लग्नाचे जिवीत सुफळ जावचे खातीर, आनी सॅन्ड्रा पायस हिका एक बरो जॉब आनी बरी विजा मेळच्या खातीर, सेवरीन पायस हिका एक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एग्नेशियस स्किन प्रॉब्लेमांत कश्ट ताका सुटका मेळच्या खातीर, आनी जॉर्ज फॅमिली प्रॉब्लेम क्लियर जावचे खातीर, ॲलिस हिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर, आनी प्रत्येक जावन जुलियट फर्नांडीस हात पांयचे प्रॉब्लेम सगळो उलोवप गूण जावच्या खातीर आमी मागता. देखून तुमचेय सगळे कितें आसत बॉन्डेजेस म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार सगळे भेटोवन दिया. हात उबारून एक घडी भर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हीरा बाबा कला बरं दगा शंदर बरं जीजा थँक्यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड. सोम्या जेजो हरियेकल्यांची पिडा आशिल्ल्या ह्या वेळार तुटून पडून दी. हरियेच्या विरोध बापा तांचेर मांडलेले हरियेक वायटाचे पांस सगळे तुटून पडून दी. हरियेक बुरुजां ती सगळीं कोसळून घाल सोम्या जेजो. तुवें दिल्ली आज्ञा सोम्या जेजो त्या देवदूतांक दान आमकां हरियेकल्यांक सुटका दी बाबा. ह्या वेळार तुज्या सक्तेन आमकां भर बापा. वायटाचे सक्त्यो सगळ्यो तुटून घाल आनी सगळें आमकां बरेंपण जावं दी. हरियेक पिडा आशिल्ल्या आमचे ताण पयस वचून दी. निराशपण पयस वचून दी. सलबोनी पयस वचून दी. रिणाचे भार सगळे पयस वचून दी. आनी हर एक संवसाराचे अटॅचमेंट संवसाराचो वसो आमचे ताण डिस्कनेक्ट जावं दी. हर एक कुडीच्यो ओडण्यो आमचे ताण पयस वचून दी. आनी सोम्या तुजे थंय लक्षिलान तुजो पाटलाव करूंक, तुजो मोग करूंक, तूं आमचो तारोक, तूं आमचो बुरूज, तूं आमचें सर्वस्व सोम्या जेजू तुज्या संगता राबोवन जिवंक जाय आसली कृपा आदार आमकां हर एकल्यांक आज फावो कर म्हणून मागता बाबा. हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आज तुमी ह्या मग्नाक जॉयन जाल्यार सुमेस्तांक. आनी तशेंच आयच्या दिसा प्रेज एंड वर्शीप लीड केल्ल्या ब्रदर केविन आनी सॅमसन हांचोय आमी उपकार बावडटा आनी तुमचो सगळ्यांचो उपकार बावडटा. देखून आज हे उतार तुमकां बरें लागलां जाल्यार हेरांकी शेअर करा. हेरांय ह्या बॉन्डेजेस जावन भायर येवन दी. हे सगळे बॉन्डेजेस ब्रेक करूंक सोकोन दीत आनी तांची कुटुंबाय बचाव जावं दीत म्हणून आमी खंडीत जावन हे जाता इतले शेअर करा. ती पळोवन दीत आनी आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायबर जावन आमकां आदार दिवन दीत म्हणून मागा आनी आमकां तुमी कुमक करा म्हणून मागता. तर तुमकां समजता देव बरें करूं म्हणून जेजूचे केलेले मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांचा आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय मा बापया खातीर विनंतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरी रात मागता. गुड नायट.